सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मार्सेलिना फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे प्रेसियोस नूनीस ह्या सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया फेन मिस्किता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. जेडन हो एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो जायतो कश्टावता पिडेन देवान ताका बेगीनूच आपलो पेकोवणीचो हात लावंक आनी हे पेकोवणी ह्या दुयेंसांतलो ताका बरो करूंक ताचे पासतूय मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. मणिपूरच्या स्टेटा पासत मागुया, हरियाणा पासत मागुया, आमचेय पासत आमी मागुया. सगळी आमची मागणी आमच्या घराब्यां पासत आनी आमच्या राज्या पासत देवा मुखार इल्लोसो वेडोगीच रावन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आयज तिसरी वपार देवाच्या राज्या विशीं आमी आयकतल्या आनी नियाळटल्या आनी खेरीत भाशेन देव आमकां आपयता यो बोस उलय. जायते फावटी भाव भयणीनो आमी एकामेका लागीं उलय नासतना जायते आमचे तोंटे काळजान घेवन आसा काळजान राग धरून आसा. असले आमच्या चुकीचें आमी देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्त्र देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळी सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसान केलें. दुसऱ्या वर्सा पयल्या म्हयन्याच्या पयलेर माटवाची उबारणी जाली. मोइजेसान माटो उबारलो, मेडींक नेमां मारलीं, मेडी नेमल्यो, पाट्यो जाग्यार गायल्यो, कांबे उबे केले. सोरेस्परान सांगलोलें तशें मोइजेसान माटवाचेर वयल्यान तोंबू ताणलो आनी तोंबू एका आवरोनान पांगुरलो.
मागीर ताणें साक्षे पाटयो घेतल्यो आनी आर्क पेट दवरल्यो आनी आर्क पेटीक दांडे लावन तिचे वयर काकुलुटीचें सिंहासन दवरलें. ताणें आर्क पेट हाडून माटवान दवरली आनी तिचे मुखार एक पड्डो ओडलो आनी हे भाशेन साक्षे पाटयांची आर्क पेट धांपली. हें सगोट सोरेस्परान मोइजेसाक सांगलोलें तशें जालें. कुपान जमातीचो तोमू धांपलो आनी सोरेस्पराचे मोहिमेन माटो भरोन आयलो. मोइजेसाक जमातीच्या तोमून भितर सरूंक जायनासलें, कित्याक कूप ताचेर रावतालें आनी माटो सोरेस्पराचे मोहिमेन भरलोलो. सगल्या तांच्या पयणान तें कूप माटवा वयलें चोडून वयर सोदतालें तेन्ना इस्रायलाच्यो पुतो धुवो फुडें चलूंक लागताल्यो. कूप वयर चोडोन आसलें जाल्यार तीं थांबतालीं आनी तें वयर चोडून वसोसोर वाटेक लागोन आसलीं. दिसाच्या सोरेस्पराच्या कूप माटवा वयर रावतालें आनी रातचो इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार त्या कुपान उजो झगझगतालो आनी सगल्या तांच्या पयणान सोदां तशें घडटालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. दोळबाराच्या सोरेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराट. सोगलीं बारबर म्हणुया. दोळबाराच्या सोरेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराट. सोरेस्पराच्या आग्नांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अंत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. दोळबाराच्या सोरेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदींचेर दोळबाराच्या सोरेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक पोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गुंटेर. जबाब. दोळबाराच्या सोरेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसा. जी कोण तुज्या आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आसा, काळजान बालगुणच आसा ती खरेंच बागी. जबाब. दोळबाराच्या सोरेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनीक खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें बाग. पाप्याच्या तुंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरुनूच हांव ओदीक बागी. जबाब. दोळबाराच्या सोरेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गार. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगोड सर्वेस्परा. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपंचीक म्हळें, दुसरी स्वर्गीचें राज दोरयान मारलोली आनी सगल्या जिन्साची मासळी दवरतली एके रापणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात.
संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गीच्या राज्याचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, इस्रायल पोरजेची आयज आमी ह्या दिसांनी खबर आयकता. आयच्या दिसा केरीत भाशेन आमी आयकता देव खूद आपूण कशे भाशेन आपले पोरजे बराबर रावता. तांची सुटका जाल्या उपरांत इजिप्ताच्या देसांतलीं भायर सरलीं जायते फावटी विस्वाशी जातालीं आनी मोइजेस तांकां देवाचो संदेश दितालो, कित्याक मोइजेस देवा लागीं तोंडान तोंडी उलयल्लो. आनी आतां देव खूद आपूण आपले पोरजे बराबर चलता. कितलें व्हडलें भाग हे पोरजेचें की खूद देव आपूण तांचे बराबर चलता. आनी पोरजां कशे भाशेन देवाचें आसणें घेता तेंय आमी पळयलां. जेन्ना जेन्ना हें देवाचें आसणें तांकां दिश्टी पडटालें म्हणजे हें कूप, ज्या कुपा वरवीं त्या कुपांतल्यान उजोय कसो झगझगतालो आनी कळटालें देव देवून आयला आमचे मदें. जेन्ना देव देवून आयला ते तोंबून, जो तोंबू देवानूच बांदूंक लायिल्लो सादोसो तोंबू, आनीक तातूंत जेन्ना देव आसा तेन्ना पोरजां थांबतालीं. हे पोरजेक आनी कांयच काम ना, फकत एक काम तेंचें, चलत रावपाचें आनी भासायल्ल्या देशांत पावपाचें. फोकस एकूच आसा. आनी चलता आसतना जेन्ना देव तांचे बराबर येता तीं थांबतात, मुखार चलपाचेंय बंद. आनी जेन्ना तें खूब वयर चडून वेतालें तेन्ना तीं पोरजां परतून चलपाक लागतालीं. देवाचें आसणें पोरशीं आपणा बराबर आसा तेन्ना ही पोरजां देवाक भेटतालीं, देवाक बुजतालीं. भाव भयणीनो, आयज आमकां हें भाग आसा काय? दुबाविरेत हें भाग आमकांय दिल्लें आसा. दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर हो एक तोंबू जाता. जेन्ना हो सादो उंडो आनी सोरो ताचे बदलणे वरवीं खूद देव आपूण ह्या आल्ताराचेर येता. फकत ह्या आल्ताराचेर येवन काबार जायना, त्या तोंबूतलो भायर सरून तो आमच्या काळजान येता. आमचें जोण एकल्याचें जिवीत आमी जोण एकलो हो देवाचो तोंबू जाता. केदें व्हडलें भाग आमकां. हें भाग दुसऱ्यांक ना. जे कोणें साक्रामेंत घेवंक ना तांकां हें भाग ना. पूण आमकां जरी तर हें भाग आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमचें सगळें जिवीत आसूंकूच जाय. आनी ह्या जिविता वरवीं आमकां जें कितें मेळ्ळां, आमची आजून पासून वाट चालू आसा. आमी चलता. आमचीय वाट आमी ह्या संवसारान जेन्ना आयल्या देवान आमकां संवसारान धाडला, ह्या संवसारान आमी बरे भाशेन चलूंक, आमी आमचें जिवीत जिवंक आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत आमी सोंपयल्या उपरांत परतून आमी आमच्या बापाशी वचूंक. हें आमकां सगल्यांक घडटलें. आमचें वचप घडये एक एकल्याचें वेगवेगळे तरेन जातलें. पूण हें सगळें जाता आसतना देवाक आमी अणभवपाक आमकां कितले सोयेग आसात. साक्रामेंतांनी आमी ताका भेटपाक आमकां सोयेग आसा. एकामेका सवे आमी भेटपाक आमकां हो सोयेग आसा. देवाचें उतर वाचून तें नियाळून तें आमच्या जिवितान घालून देवाक भेटूंक आमकां सोयेग आसा. तर हे सोयेग घेवन भाव भयणीनो आमी जेन्ना चलता तेन्ना वाटेर आमचो फोकस घडये आनीक जायते भाशेचो आहा. इस्रायल पोरजे भाशेन आमचो फकत एक फोकस न्हू त्या भासायल्ल्या देशांतूच पावपाक. वाटेर आमकां जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात. आनी जायते फावटी ह्यो वेगवेगळ्यो वस्तू करता आसतना आमची वाट चुकता. थोडे फावटी आमचीं उतरां चुकतात, थोडे फावटी आमच्यो करण्यो चुकतात, थोडे फावटी आमचे एटिट्यूड्स चुकतात. आनी हे भाशेन आमी थोडे फावटी वांकडे जाग्यार वेता तेन्ना परतून आमकां जाग्यार हाडपाक वेगवेगळे प्रयत्न असलेच आसात. जावं शिकोवणे वरवीं,
वो जावं करेक्शना वरवीं वो जावं आमी एकामेका लागीं उलयता त्या प्रमाणे भासाभास करता त्या प्रमाणे आनी हें सगळें जाल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता ह्या दिसांनी ह्यो 3 वपारी ज्यो आमी आयतारा दिसाक वाचलेल्यो ताचेर नियाळ केलेलो ह्यो 3 वपारी 3 दीस आमी आयकल्यात आनी आयज ही निमाणी वपार देवाचें राज मासळी धरूंक उडयलेली ही व्हडली जाडी सारकें आनी ही जाडी सगळे तरेचें नुस्तें सगळे तरेची मासळी जी दर्यान आसा तें एकठांय करता पूण संवसाराच्या शेवटाक जावपाचें तें आसा तें अशें ह्या मासळी धरपाच्या ह्या नेटान सगळें जें पडलां तितलें उपकाराचें न्हू थोडे आपली वाट चुकूनूच आसा तांकां हो सोयेक आनी हें भाग जें दिल्लें तें फावना जालां देखून कुशीन काडप संवसाराच्या शेवटाक कुशीन काडटले बरीं आसात तांकां कुशीन काडटले आनी बरीं न्हूय तांकां कुशीन काडटले बरीं आसात तीं पाटुल्यांनी वेतात सगल्यांक जिवीत दिवपाक एक आमचें उद्धार पसण जावपाक वेता जीं बरीं न्हू तीं काडून भायर उडयतात वो तांकां उज्यान उडयतले हेंय आमी आयकलां तर भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागुया जितलेय सोयेक आमकां आसात आमच्या देवाक भेटूंक आमच्या देवा लागीं आमी आमचें जिवीत वांटूंक आनी ताचें जिवीत आमकां घेवंक इतले सोयेक आसात ते भोव करून ह्या भोव पवित्र संस्कारान मिसाचे भेटेन जो सोयेक आमकां आसा कुमसाराच्या साक्रामेंतान जो सोयेक आमकां आसा देवाक भेटूंक आमचें जिवीत ताचे लागीं उलोवंक आनी हेर दुसरेय साक्रामेंत आमकां आसात ह्या साक्रामेंतांतल्यान आमी देवाचो अणभव घेवंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण आनी फावो ती जाणवाय दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32 सर्वेस्वरा देवा स्वीकार Valendilan Mochicho Valendilan म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भोगता ती तूं दोयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरवशान ताचे महिमेवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो देव आपूण खुद आमकां भेटूंक येता, पयस रावन पळयना. तर आमच्या देवाक भेटूंक आमकां मेळ्ळले सोयेक आमी वापरूंक आनी ह्या सोयेगा वरवीं आमी देवाच्या म्हऱ्यान सदांच रावूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या देव म्हज्या भितर अशें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचनिया जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84. E12.